rupa lipunasya. Namo Namo Surbondara, Sakramentatam Karakcha. Namo Namo Jesu Krista, Punya rupa lipunasya. Namo Namo Surbondara, Sakramentatam Karakcha. सर्गी सो देव तुम आमका मेळोंक रावलाय. सर्गी सो देव तुम आमका मेळोंक रावलाय. लिपून लिपून तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय. लिपून लिपून तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय. उंड्या वयणार येवन तूं आमचें कान जाताय. उंड्या वयणार येवन तूं आमचें कान जाताय. आमच्या मोगान बरोवन तुकाच तूं समर्पिताय. आमच्या मोगान बरोवन तुकाच तूं समर्पिताय. नमो नमो जेसू क्रिस्ता, उंड्या रुपान लिपोनास्या. नमो नमो सोडवणदारा, Sakramentatam Karakcha. जिणयेचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या. जिणयेचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या. तुजे तांव बुजवून आशेव हांगा रावल्या. तुजे तावन बुजवण आशेवन हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळो तूं ये. ये जेजू ये आमकां मेळो तूं ये. तुजे कृपेचें देण्या भांडार घेवन ये. तुजे कृपेचें देण्या भांडार घेवन ये. नमो नमो जेसू क्रिस्ता, उंड्या रुपान लिपोनास्या. नमो नमो सोडवणदारा, Sakramentatam Karakcha. लागीं सरतांव सोम्या सागतांव तुजी गोडसाण.
लागीं सरतांव सोम्या सागतांव तुजी गोडसाण तुझे संगी रावून विसरतांव जिणये कोळसान तुजे संगी रावून विसरतांव जिणये कोडसाण संतुष्ट जातांव आमी घेवन तुझे दर्शन संतोष जातांव आमी घेवन तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्शान साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोदास्या नमो नमो सोडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोदास्या नमो नमो सोडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा हालेलुया 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 मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसाव आनी थोड्याच दिसांनी नातालांचे फेस्त आचरण करच्याक आमी तयार जावन आसाव तसो जेजू इमॅन्युएल जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो ह्या उंड्या रुपार करोस हजर आसा ताचें जिवीत आमकां दिवन आमकां ताच्या जिवितांत वांटेली केल्लो तस्सो सोमी ह्या उंड्या रुपार ताचें दर्शन आयच्या सकाळीं आमकां दिते आसा कितलो संतोष कितली दादोसकाय आमच्या सोमया सांगाता थोडो वेळ करसूंचो तर वो अमोलीक वेळ सोमयाच्या मोगा खातीर करसूंक आनी ताचे तावन आमच्या जिविताक प्रेरण जोडूंक ताच्या जिवितांत आमच्या जिविताक बेसांवां आपणावंक आमी प्रयत्न करया अर्गां तुका सोमया जेजू वगळाप तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमया जेजू होसाना तुका सोमया जेजू प्रणाम तुका सोमया जेजू नमन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू शाबास तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आमची जबाब जावं दी आमी तुका आराधन करता हे सोमया आमी तुका आराधन करता ये सोमया आमी तुका आराधन करता ये सोमया आमी तुका आराधन करता ये सोमया आमचो देव जाल्ले खातीर आमी तुका आराधन करता ये सोमया आमचो तुवें मोग केल्ले खातीर आमी तुका आराधन करता ये सोमया आमकां तुवें सोडयल्ले खातीर आमी तुका आराधन करता ये सोमया आमची जतन घेतलेले खातीर आमी तुका आराधन करता ये सोमया आमचे खातीर जल्माल्ले खातीर आमी तुका आराधन करता ये सोमया मनशाचे रूप घेवन हे संवसारी आयिल्ले खातीर आमी तुका आराधन करता ये सोमया देव सैम त्याग करून आमचे संगी एक जाल्ले खातीर आमी तुका आराधन करता ये सोमया मोरयेचे उदारी जल्मोंक तूं तयार जाल्ले खातीर आमी तुका आराधन करता ये सोमया तुज्या जल्माद्वारी साल्वासावाचे दार उगडलेले खातीर आमी तुका आराधन करता ये सोमया आमचो उजवाड जाल्ले खातीर आमी तुका आराधन करता ये सोमया तुज्या
जल्माद्वारी शांत समाधान या संवसाराक आडिल्ले खातीर आमी तुका आराधन करता येस सम्या तुज्या जल्माद्वारी सगळ्या संवसाराक तुवें नवें जिवीत दिल्ले खातीर आमी तुका आराधन करता येस सम्या गवळ्यांक दिल्ल्या संदेशा मरिफात दुबळ्यांचो तूं मोग करताय म्हणून तुवें रुजू केल्ले खातीर आमी तुका आराधन करता येस सम्या जेजून जायतें बरेंपण केलां ह्या सर संगतींक आमी ताका आराधन करया एका गिता मुखांतर परत ताची स्तुती करन काळजाच्या गुंडायेत तावन ताका आमी अर्गां दिवया सर्वांनी उबी रावचें गीत नंबर तुमच्या बगल्यान आसा स्वादी सक्रामेंता बुकांत गीत नंबर 27 पान नंबर 20 तुका सम्या अर्गां दिता सम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र नियाळटा तुजो दैवीक मोग परगट करता तुका सदांच असून वाडता तुका सम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र नियाळटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच असून नाजयता सूर्यो संतारा उजवाड पांगता अंतरळ तुजे मैमेंती भरता सूर्यो संतारा उजवाड पांगता अंतळ तुजे मैमेंती भरता रसनार तू रसनार तू तेना ओबी जावन गांवान गांव तुका सम्या हांव अर्गां दिता तुझी विचित्र नियाळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून गाज वाडटा नावळटा तुका फुलां फोळा वाकणटा तुका मनशा बाळा नावळटा तुका फुलां फोळा वाकणटा तुका मनशा बाळा रसना तू रसनार तू रसना तुझे नाव ओबी जावं गांवान गांव तुका सम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र नियाळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नांव वाडटा तुज्या सारक्या सो मनशाक रचलोय दैवीक कृपेन ताका नेटयलोय तुज्या सारक्या सो मनशाक रचलो दैवीक कृपेन ताका नेटयलो रसनार तू रसना तुझे नाव ओबी जावं गांवान गांव तुका सम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र नियाळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नांव वाडटा अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा
अर्गा तुका कुरपे सागोरा प्रणम तुका ये जीव दातारा रसना तू रसना रसनार तो रसना तुझे नाव पोवेसा गावांका तुका सव्या हांव अर्गां दिता तुझे विचित्र त्याने आळता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावाडता तुका सव्या हांव अर्गां दिता तुझी विचित्र त्याने आळता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावाडता तुका सदां सरसून नावाडता तुका सदां सरसून नावाडता. किर्तनाची उतरां आमी आयकोवया. किर्तन 30 आनी 4 किर्तनांत आमकां भोव अपुरबायाचीं उतरां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. सर काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परांतय म्हजो आत्मो वडवीक उसारता. कालती हें आयको आनी संतोश भोगू. म्हजें सवें सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोवन ताच्या नांवाची स्तुती करया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळतलें. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळतीरो. सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतेल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शाराणां येतात तीं सुभागी. ताका शाराणां येतात तीं सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतेल्यांक कांयच उणें ना. ग्रेस्त दुबळे जातात आनी बुकेतात पूण सर्वेस्पराक सोदतेल्यांक कांयच उणें ना. येया म्हज्या भुरग्यांनो म्हजें आयका. सर्वेस्पराची भिरांत हांव तुमकां शिकयतां. कोण तो मनीस जो जिवीत आशेता आनी सुख संतोशाचे दीस अत्रेकता. तुजी जीब वायटांतावन पयस दवर आनी तुजें वोंट फट उलयना जावं. वायटाक पाट कर, बरें तें कर. शांती सोद आनी तिचो पाटलाव कर. सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंतांचेर आसात. ताचे कान तांची बोब आयकता. पूण सर्वेस्पराचें मुखामळ कोट्यां विरोध आसा. तांचो उगडास पृथ्वे वयलो तो पुसून काडटा. नितीवंत मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता. सगळ्या तांच्या आकांतांतलीं तांकां तो निवारता. दैर सांडलेल्यांक बरवसो सर्वेस्पर दिता. कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणां येतात तीं सुभागी. दया करून बसा. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, किर्तनांत 30 आनी 4 ओळ 8 आमी परतून आनी परतून वाचली आनी आयकली. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शाराणां येतात तीं सुभागी. आमी ताच्या शारांनी आज हांगासर बसल्या. ताका आयकोंक, ताची स्तुती गावंक आनी ताणें म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळ्ळें ताका अर्गां दिवंक आमी आयल्या. कित्याक तो जेजू इम्मानुएल जावन देव आमच्या सांगाता रावोंक आयलो. आमची जतन करूंक तो आयलो. तो ग्रेस्त जाल्यारय आमच्या खातीर तो दुबळो जालो. गर्दनाच्या कावणेर तो जल्मालो. दाखोवन दिवंक आमी खालती जावंक जाय. देवाच्या दृश्टीन कोण खालतो जाता ताका देव ओर्तो करता म्हणून देवानच ताच्या पुताच्या जल्मा मुखांतर आमकां दाखोवन दिलां. देखून ताच्या पुताचो जल्म आमकां आमच्या जिवितांत दादोसकाय हाडटा, संतोश हाडटा. देखून त्याच जेजूक मान करूंक, ताका स्तुती करूंक, ताचें आराधन करूंक आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. देखून हर एक दिसा त्या जेजूक पळयतना ही उतरां आमच्या उडासांत येवं दीत. साका आनी पळया
सर्वेस्पोर कितलो बरो ताका शरणा येतात ती सुभागी आमी सदांच ताच्या सांगातपणान जिवंक प्रयत्न करूंक आसा जिविताच्या अखेर पर्यंत हांवें आनी तुमी ताची स्तुती करूंक आसा कित्याक जें कितें आमकां दिलां तें देवाचें देणें आमी जावन ह्या संवसारांत केल्लें कितेंच ना जें कितेंय आमी केलां जाल्यार कितेंय आमी साधन केलां जाल्यार तें जेजू वरवीं मात्र म्हणलें आमी केदाळाच विसरचें न्हय आनी तसो जेजू जिविताचो सागोर काकुळतीचो दातार आमच्या सांगातपणान सदांच आसा तर त्याच सोमयाची स्तुती आमी करया ताचें आराधन करया ताका आमी आमचो मान बागोवया आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण ताणें केलां असल्या देवा सांगता थोडीं मिनटां थोड्यो घडयो करसूंक आमकांच आमी प्रयत्न करया 1-2 मिनटां भर मौन रावया त्या जेजूक आमचे मदें उलोवंक सोडया मोगाचे न्हू किर्तनगार किर्तन 15 आमकां सांगता कोण तो देवाच्या तंबा भितर रिगोवंक सोदतलो कोण नितीन चलता कोण हेरांक वायट मागना कोण भाग्यवंतपणाचें जिवीत जियेता तो देवाच्या तंबांत रावोंक शकता तर आमी एक घडी बरो आमच्या जिविताचेर एक नदर घालया मोगाचो जेजू आमच्या जिवितांत आसा तरी त्या मोगाक साक्ष जावन जिवंक साबारपोटी आमी सुकल्या मोगा बदलाक आमी राग हेरांक दिला हेरांचो मोसोर आमी केला हेरांक आमी उणेपण केलां हेरांक आमी लुकसाण केलां हेरां विशांत अपप्रचार केलां वायट केलां परतून आनी परतून सवयेच्या पथकांत आमी बुडल्या आनी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगात आमी पयस गेल्या ह्यो घडयो एक घडी बरी कालतेपणी आमच्या मोती काडया आमी आदारलेलीं हरी एक पथकां आमच्या मोती काडया आनी देवा लागचें बोगसाणें मागता आसतना प्राजिताच्या संस्कारा मुखांतर ती आमी जेजूक सांगूंक फुडें सरया आमची अस्कतकाय आमचें उणेंपण वळखून आमी सांगया सोमया जेजू आमकां बक्षी सोमया जेजू आमकां बक्षी हातवेंदाच्या काळार फावो ती तयाराई करूंक सोलवल्ले खातीर दिसपट्ट्या चिणयेंत जायते पोवटी सुकोवन पडलेले खातीर तुजें सांगातपण भोगूंक सुकोवन पडलेले खातीर तुजें उतार आयकून नियाळून जियोवंक आमी सोलवल्ले खातीर संवसारी संगतींचे गुलाम आमी जाल्ले खातीर तुजो मोग आमचे जिणये मुखांत हेरांक परगट करूंक आमी सोलवल्ले खातीर बोगसाण्याच्या स्पिरितान आमी जियोवंक सोलवल्ले खातीर गरजेवंतांक पावोवंक आनी कुमोग करूंक आमी प्रयत्न करिनातले खातीर दिसपट्टे अंतस्करणाची झडती करूंक आमी सोलवल्ले खातीर जिणी परिवर्तन करूंक फावो तें प्रयत्न करिनातले खातीर कुडीच्या वडण्यांक आमी बली जाल्ले खातीर कश्टांवर आमच्या जिणयेंत येता आसतना तुज्या सक्तेचेर आमी दुबावलेले खातीर कुटुंबाची जबाबदारी बऱ्या रितीन जारी करूंक सोलवल्ले खातीर कुटुंबांत माया मोगाचो आनी बोगसाण्याचो स्पिरीट रुता करूंक सोलवल्ले खातीर आमच्या शेजारा आनी आमचे बोवारी माया मोगान जियोवंक सोलवल्ले खातीर हेरांक लागीं राग दवरले खातीर हेरांक वायट मागल्ले खातीर हेरांच्यो खबरो उलयल्ले खातीर हेरां विशांत अपप्रचार केल्ले खातीर वायट सवयांक बली जाल्ले खातीर बावार्थाच्या संगतींत शेळेपण दाखयल्ले खातीर
आमच्या सोमयान आमच्या जिवितांत जायतें बरें केलां जाल्यार आमी सबारपोटी सुकोवन पडल्या पूण आमी निराश जावचे नाका. आमचो सोमी आमच्या सांगाता सदांच आसा. आमकां तो जिवीत दिवचो. आमचो सोमी ताच्या मोगाक अंत ना. ताणें केल्लो तो मोग ह्या संवसारांत दुसरें कोणीय करूंक शकना. ताका रुजवात जावन आसा जेजूचें जल्माचें फेस्त. गर्दनाच्या कावणेर जल्मोन ताचो मोग कितें म्हूण ताणें आमकां दाखोवन दिला. मात्र न्हय, कालवार पर्वतार त्या कुर्साचेर आपल्या जिविताचें समर्पण करन तो आमचो कितलो मोग करता म्हूण ताणें आमकां दाखोवन दिला. देखून आमी वाचतांव जुवांचो वांजेल अध्याय 3 वळ 16 आमकां सांगता देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. आमची झडती करच्या खातीर न्हय बगार आमकां देवाचो मोग दिवचे खातीर ताणें ताकाच आमकां समर्पून दिलें. तर त्याच जेजूचो मोग नियाळून एक कन्नड गीत आमी आयकोवया. हें गीत आमी आयकोवचें आनी ती उतरां आमच्याच काळजांत जिरोवंक आमी प्रयत्न करचें. निन्ना हागे प्रीती सोरिल्ला, निन्ना हागे जिवा कोट्टोरिल्ला. आमचे दोळे आमी दांबया. आमचे हात आमच्या हृदया वयर आमी दवरया आनी हें गीत गायत आसतना मौनपणी ही उतरां आमची करून घेवया. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ,
ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ अर्गां तुका सुमिया जेजू Ergan tuka sumian Jesu. ओगळाप तुका सुमिया जेजू Oglap tuka sumian Jesu. स्तुती तुका सुमिया जेजू Tuti tuka sumian Jesu. आराधन तुका सुमिया जेजू Dan tuka sumian वंदन तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू ओजाना तुका सुमिया जेजू हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवाचे उतर या घडये आमी बसुल्ल्या कडेन तावून आयकोवया सांब पावलो पिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 ओळ 4 तावन पिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 ओळ 4 तावन सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा परत्या हांव सांगता संतोष पावा तुमचें बळेपण सोमेस्त मनशांक कळीत जावं सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा कसलो सुकंतुस्क तरी नाकात हरी एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तोळ आमच्या जणवायेन आटापूंक नुजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमचीं काळजां आनी तुमचीं मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलीं शेकी भावा भयणीनो जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें निर्मळ नितीचें मोगापात्र आनी बरें मानापात्र तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी ओगळीकेक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचें गमान वरा देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो नातालां फेस्ताक आमी तयाराई करता आसतना सांब पावलोचीं उतरां पिलिपिकारांक मोगान बरयल्लीं आज आमकांय तीं लागू जातात संतोष पावा परत्यान तुमी संतोष पावा रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज आज आमी संतोष पावोंक आमकां
कारण आसात कित्याक आमच्या संतोषाचें कारण आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तो आसल्या वरवीं आमी आसाव तो ह्या संवसाराक जल्मोवन येनातलें जाल्यार आमची परिस्थिती कशी आसली म्हूण आमी चिंतून पळोवया तो ह्या संवसाराक आयिल्लो मात्र न्हय हरी एका संगतींनी आमच्या गतीन जियेलो सगळ्यांनीतल्यानी तो बरें करीत गेलो वांजेलिस्त ताचे विशयांत आमकां सांगतात दुर्बळ्यांक बरी कबार परगट ताणें केली दणसतेल्यांक सावकासाय दिली समाजेंत स्थानमान ताणें दिलें आनी ताणें खंडन केलें सता खातीर ताणें ताचो जीव समर्पिलो आनी सत तुमकां सुटका दितलो म्हूण ताणें आमकां शिकवण दिली आनी तसो जेजू ह्या उंड्या रुपार आमचे खातीर हजर आसा आमचे खातीर देखून ताका मानता तसली जिणी हरी एका दिसा जिवोंक आमी प्रयत्न करी जाय असली संतोषाची दादोसकायेची जिणी जिवोंक साहित्य पोटी आमच्या जिवितांत कसल्यो अडकळी आमकां हरी एकल्या कळीत आसात कसल्यो अडकळी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जेजूचो संतोष समाधान आमचें घन घेवंक कसल्यो अडकळ्यो आसात म्हणल्यार आमकां हरी एकल्या कळीत आसा एक तांचे पैकी जावन आसा कंत करचें हरी एक दिसा हांव थोडे फावटी कंत करता तुमीय कंत करतात थोडी इल्लेशी कंत करतात थोडी मस्त कंत करतात देखून जेजू न्हू आमकां सांगिल्लें आसा लेका वर्ती कंत करिनाकात पाल्याची कंत करची नाका आईची कंत केल्या पुरो सबारपोटी आमी कंत करचीच पाल्याची उलोवचेंच आमी पाल्याचें वर्तमान काला विशयांत आमी उलोवचें उणें देखून जेजून आमकां आज ताच्या पांयां तळा ताची स्तुती करूंक आपोवन हाडलां ताच्या जिवीत दिवच्या संभ्रमांत वांटेली घेवंक आमकां आपोवणें दिलां आसता आमी हरी एक दिसा संतोश पावा जाय आमकां जायतीं कारणां आसूंक पुरो बेजार जावंक पूण त्या बेजाराच्या कारणांच्या की सडीत कारणां आज संतोश पावोवंक आमकां आसात कित्याक आमचो सोमी आमचे सांगात आसा इम्मानुएल जावन तो आमचे मदें रावूंक आयला आमची जतन करूंक आयला देखून जेजून केल्ली साबार असर्यां पळोवन लोक म्हणालो खंय देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला गॉड हॅज कम टू विजीट हिज पीपल आज तो जेजू त्या सर्गी वैभवांत आवन ह्या संवसाराक आमचो जावन आयला जाल्यार ताणें आमचे खातीर जायतो त्याग केला तो सर्गींचो जावन उरो ना तो संवसाराचो जावनी उरला देव आमचो सगळ्यांचो सगळ्या संवसाराचो म्हणून त्या मुखान ताणें दाखोवन दिलां आमची जतन घेवच्या खातीर आमचें पाताक धुवन काडच्या खातीर ताच्या आमोलीक रक्तान आमकां बाचावी दिवच्या खातीर जेजू मुनीस जावन आयला तर त्याच मुनीस जावन आयिल्ल्या जेजूक आमी वळखूंक दिसपट्टे प्रयत्न करूंक जाय देखून कंत हुस्को बेजाराय आमचे समस्ये ते सगळे इल्ले पयस दवरून जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचें सर्वस्व म्हणून मानून घेवंक आमी प्रयत्न करी जाय देखून आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत बेजाराय आसा कंदूक आसा नासमाधान आसा जावं पुरो कारणां साबार आसा तुमकां कळीत आसात उडास दवरया आमची खंयची समस्ये देवाच्या मोगाच्या की व्हडले न्हय देवाच्या मोगाच्या की व्हडले न्हय देखून सांग पावलो रोमाघरांक बरयल्ल्या 8व्या अध्यायांत आमकां सांगता कोण तो आमकां देवाच्या मोगात हांव पयस करतलो ह्या संवसाराची बेजाराय सोलवणी तालवार खंयचेय आमकां देवाच्या मोगात हांव पयस करूंक शकना कित्याक देवान ताचो भरपूर मोग आमच्या काळजांत ओतला भरपूर इल्लोसो न्हय आमच्या काळजांत ओतला देखून देवाचें उतर आमकां सांगता जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आज सोमी आमकां हर एकल्याक आमचें जिवीत मोगाचें करूंक बोगसाण्याचें करूंक सोडतोडीचें करूंक आमकां आपोवन दिता मोग जाल्लो देव ताच्या पुता मुखांत्र तसो मोग सडीत आमकां कळीत केलां तर आमचीं काळजां जेजूच्या मोगान पेटोवन दीत जेजूच्या उतरांक आमी हर एक दीस गमान दिवंक त्या उतरा प्रमाणे आमची दिसा दिसाची जिणी जिवंक आमी प्रयत्न करया सबार पोटी आमच्या जिवितांत देवान केल्लें बरेंपण आमी नियाळूंक शकना कित्याक म्हळ्यार हांवें येदोळसो सांगिल्ल्या प्रमाणे कंत हर एकागे कंत करचें कश्ट पिडा शिडा आमकां येता आसतना आमी कंगाल जाता म्हजें जालें आनी कांय ना म्हाका हर एक पोटी आमी सांगचें कालें कशी आसाय कालें सांगचें कांय प्रेजन ना कांय भलायकी ना देखून हांवें केदाळे मालगड्यांक मेळिल्ल्या वेळार सांगचें आसली भलायकेक देवाक अर्गां दिया इतली भलायकी आतां तुमकां आसा आनीकी भलायकी ना म्हळ्यार कशें आज भलायकी कोणाक आसा पळया संवसारार एक दिश्ट गेल्यार हर एकल्याक तांचे तांचे म्हणले कश्ट आसात पिडा शिडा आसा
पिडा कोणाक येता म्हूण आमकां सांगूंक जायना. देखून आमी सगळ्यांनी आसल्या भलायके खातीर देवाक अर्गां दिवंक आसा. देखून आज आमी आमकांच विचारूंक जाय, देवान दिल्ल्या बरेपणाक आमी फावो ती अर्गां दिता ओंगी, ताच्या बदलाक तें ना हें ना तरी एक दीस आमी खंत केल्यार जायना. देखून जेजूचेर आमी ओंदोन जियेवया. त्या दाळा जेजू तावन मेळचो तो संतोश समाधान आमचें घर घेवंक आमकां साध्य जातलें. तर त्याच सोमया सांगता आमी सदांच विश्वासी रावंक प्रयत्न करया. आमचो सोमी सदांच आमच्या सांगात आसा. आमी एकसुरीनय आमकां तो सांगात दिता, आमची जतन घेता, आमच्या काळजां मनांत संतोश समाधान तो हाडटा. तर त्याच जेजूचें मौन आमी समजोवंक प्रयत्न करया. ताचें समाधान आमचें करून घेवया. समाधाना खातीर दिसपट्टें वावर करूंक आमी प्रयत्न करया. दिबी घालात. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ही थोडी मिनटां सोमयाच्या सांगातपणांत जिवंक आमी प्रयत्न करता आसतना त्याच सोमयाक आमी आराधन केलें, ताची स्तुती केली, तसो मोग नियाळचें प्रयत्न आमी केलें. आनी तसो जेजू ह्या घडये आमकां हर एकल्याक आपोण गूण करूंक प्रयत्न करता. तर आमची सगळी कंत बेजाराई त्याच जेजूच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. तुमच्या जिवितांत आसचे सगळे कश्ट बेजाराई ह्या घडये जेजूक सांगा. तुमच्या उतरांनी सांगा कसले ते बरे तुमी वोबोन आसात, ते सगळे ओजी ते बरे जेजूच्या पांयां ताळा दवरूंक प्रयत्न करा. हर एक रितीचें बेजाराई काळजां मनांत आसली जेजूक समर्पण दिया. जायते समस्या घेवन तुमी हांगासर आसात, सबारां विविध रितीच्या पिडेंत कश्टोन आसात. जावंक पुरो ह्या दिसांनी डेंग्यू आनी हेर ताप पिडा शिडा दोस्ते आसा आनी सबार जाणांक विविध पिडा आयिल्ले वरवीं कश्टोन आसात. तुमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस तांचो उडास काडा. आनी तुमचे थंय कसली पिडा आसा जाल्यार त्याच दैवीक वैज जेजूक समर्पण दिया. आमी हर एकल्यांनी संतोशान आसा जय म्हणून जेजू आशेता. देखून आमचे थंय आसची उणेपण आमकां सबार पोटी संतोशाक अडकळ जाता. तर एक घडी बरो तुमचे हर एक कश्ट बेजाराई काळजांत तुमच्या जाल्ले ते गायी दूख सगळें जेजूच्या पांयां ताळा समर्पण दिया. तुमचे हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. जेजून आमकां कितें गरज जाता तें सगळें दिलां. ही सोबीत कूड देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें. ह्या कुडींत हांव आमी जेजूच्या मोगा खातीर महिमे खातीर वावर करूंक तो आमकां आपयता. पूण सबार पोटी आमच्या अस्कतकाये लागून ह्या कुडींत हांव आमी ताका अवमर्या धाडल्या. ताच्या नांवाक महिमा हाडच्या बदलाक ह्या कुडींत हांव आमी ताका ताचें मन दुखयलां. पेल्याक आत्मान आमी केलां. आमचे थंय आसली सगळीं रागाची पारीकपणाची द्वेशाची चिंतनां जेजूक समर्पण आमी दिवया. जर आमचे पैकी थोडी आजुनी हेरांक बोगसूंक कश्ट जातात, कुटुंबांत शेजारा एकल्याचें तोंड पळयल्यार एकल्याक जायना असल्या मनोभावांत आमी चिंतून आसां जियोन आसां, तर त्या कुटुंबाक जेजूक समर्पण दिवया. जर आमी थंय आसां जाल्यार जेजू लागचें बोगसाणें मागया. कोणा कडेन राजी जावंक आमकां कश्ट भोगता जाल्यार ह्या घडये जेजूची कृपा मागया. जेजूची काकूळट आमकां हेरां सांगता राजी जावंक आदार दिता. संपूर्ण मनान आनी काळजान पेल्यास थंय राजी जावंक प्रयत्न करया. कोणायकी ह्या संवसारांत आमी लुकसाण केलां जाल्यार पयशां मुखांत्र ह्या जागो हेरांचो जागो आमी भितर घालन हेरांक लुकसाण केल्या जाल्यार आमी तें सारकें करूंक ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार समर्पण प्रयत्न करया. स्नानीक जुवावन करशी आयिल्ल्या लोकान ताचे लागीं विचारलें आमी कितें करी जाय. तेंचो सवाल आज ह्या सक्रामेंतांत हजर जाल्ले
आमकांच विचारया जेजू लागीं सोमया हांवें कितें गरज जाय जेजू आमच्या मोती काडटलो आमचें कितें उणेंपण आसा तें आमी सोडूंक जाय आमची अस्कतकाय आमची बेजाराय सांडूंक जाय आमची पातकां आमी पयस करूंक जाय वायट संवयो जावंक बरो आमाल पिवणें अनैतीक संबंध कितें आमच्या जिवितांत आसात दोस्तात तें सगळें आमी जेजू खातीर सोडूंक जाय एक नितळ काळीज किर्तनगार सांगचे प्रमाणे एक नितळ काळीज मुजे थंय रसून दी देवा आमचें मागणें तेंच जावं दी एक नितळ काळीज म्हाका तूं रसून दी देवा मुजे थंय आसचें सगळें खोटेपण वायट ह्या घडये तुज्या पांया तळा हांव समर्पून दितां सुमया म्हाका तुजी कृपा दी म्हाका नितळ कर हांवें सदांच म्हज्या जिवितांत तुका अनुभव करूंक समाधानाचो व्यक्ती जावंक म्हज्या कुटुंबांत एक बेसांव जावंक म्हाका तुजी कृपा लाभय सोमया म्हाका तूं आपड सोमया हांगासर आसलेल्या हर एकल्याक तूं आपड तूं बरें कर जाणाय हर एकल्याचे गरजो कितें तुका कळीत आसा हर एकल्याच्यो दुखी गायी तुका कळीत आसा सोमया ह्यो सगळे गायी तूं गूण कर तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां तूं धुवन काड सोमया आमची बेजाराई कंतुस्को तुका आमी समर्पून दिता हांगासर आसल्या हर एकल्या भावा भयणींक तूं आपड गूण कर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान तांकां तूं बोर तांचें जिवीत परिवर्तनाचें जावं दी समाधानाची व्यक्ती तेणी जावन खंयसर तेंची येता तांच्या कुटुंबांत हेरांक मोगा माईपासाची जिणी जिवोवच्याक ती आदाराची जावं दीत हांगासर आसल्या भावा भयणींक थंय आसची ती पिडा तुजी खुशी वय जाल्यार गूण कर सोमया नानान त्या पिडेंत कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणींक बऱ्या भलायकेचें देणें लाभय जावंक पुरो गांठीची दूख पेंगटाची दूख दोळ्यांची दूख हर एक रितीच्यो दुखी तूं निवार सोमया तुका मात्र आमकां भलायकी दिवंक साध्य जाता ह्या संवसारांत आसता आसतना तुवें तुजे सरशी आयिल्ल्या हर एकल्या पिडेस्तांक आपडलें गूण केलें आमच्या भावार्थाक आमचो भावार्थ तूं घट कर सोमया आमकां तुज्या बऱ्या भलायकेचें देणें लाभय आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्त भाव भयणींक बरी भलायकी तूं दी हर एकल्याक तूं आपण गूण कर ह्या घडये आमच्या जिविताचें समर्पण करन आमी गावया गीत सगळोच जेजू तुका समर्पून दिता हें गीत म्हणटा आसतना आमचे दोळे आमी धांपया आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरन खंयची संगत जेजूक आमी समर्पून दिवंक आसा ती सगळी आमी समर्पून दिवची Soglos Jesu समर्पिता कुशीन सराव ओपसिता सदांच मोकळं ताचे पातयेव ताचे थंय हांव जियेता सर्व साव दिता सर्व साव दिता सगळोच म्हाका सडबोंडारा हांव समर्पिता सर्व साव दिता सर्व साव दिता सगळोच म्हाका सडबोंडारा हांव समर्पिता सगळो जेजू समर्पिता ताच्या पांया सर पडता लौकीक उशा लायसर सांडता काणगे सोम्या म्हाका सर्व साव दिता सर्व साव दिता सगळोच म्हाका सडबोंडारा
दिता सर्व साव दिता सगळो म्हाका चड भंडारा हांव समर्पिता आमकां जेजूक आमी समर्पण दिवया आमचे कुटुंब आमची भुरगीं बाळां आमच्या परगांवांत आसचे सगळे सांदे आमची भुरगीं बाळां आमची युवा जण आमची पवित्र सभा आमची धार्मीक भाव भयणी ह्या जाग आमच्या वाड्या घरां आमची बिरगस घरां सगळ्यांकी जेजूक समर्पण दिवया आनी गावया सर्व साव दिता सर्व साव दिता सगळो म्हाका चड भंडारा हांव समर्पिता समर्पण दिवया आमच्या सर दुस्मानांक कोण आमकां त्रास दितात कोण आमचें नांव पाड करतात कोण आमचे लागीं राजी जावंक तयार नात एका फाटल्यान एक आमकां त्रास दिवन आसात आमचें जिवीत कश्टाचें करन आसात त्या सगळ्या भावा भयणीचो उडास काडया तांकां जेजूक आमी समर्पण दिवया बोगसूंक आमी फुडें सरया जेजूच्या ह्या बोगसण्याचो अनुभव केल्ली आमी सगळ्या आमच्या भावा भयणींक जेजूच्या हातान समर्पण दिवन गावया सर्व साव दिता सर्व साव दिता सर्व साव दिता सगळो म्हाका चड भंडारा हांव समर्पिता समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबात आमकां बरें करच्या सगळ्यां खातीर आमची आवय बापय आमची कुटुंबादारां आमकां आर्थीक रितीन आदार दिल्ल्यांचो उडास काडया तांचे खातीर देवा लागीं आमी उपकारी मनाची जावन त्या सगळ्या भावा भयणींक देव राखोवन दी समाधान दिवन दी तांची जिणी आनीकी समृद्धीची जावं दी म्हूण आशेवन तांकां जेजूक समर्पण गावया सर्व साव दिता सर्व साव दिता सगळो म्हाका चड भंडारा हांव समर्पिता समर्पण दिवया आमचो राष्ट्र आमचें राज्य सगळो संवसार ह्या दिसांनी जायत्या गांवांनी झूज जाते आसा इस्रायल आनी पालेस्तिना मध्ये रशिया आनी उक्रेना मध्ये सुडानांत अंतर झूज जावन आसा तशेंच सिरियांत अस्थिरता वाडोवन आसा ह्या सगळ्या राष्ट्रांक शांती कुवार जेजूच्या हातांत आमी समर्पण दिवया थंयसर शांती समाज बेगीनच रास जावं दी म्हूण आशेवन ह्या सगळ्या राष्ट्रांक जेजूक समर्पण गावया सर्व साव दिता सर्व साव दिता सगळो म्हाका चड भंडारा हांव समर्पिता एक घडी बोर मावून रावून कितें आमकां समर्पूंक आसा तें सगळें जेजूक समर्पून दिवया सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयती करया Sacramenta
प्रार्थुया हे देवा विचित सक्रमेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर. सोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. शांती तुमचे सवे असो. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो, आज आमी उल्हासाची आनी संतोषाची वात पेटयली. सुरवेरच नमणे नमण्याच्यो वाती आसात थंय, तातूंत एक सोबीत वास आसली आज पेटयली. कॅन्डल ऑफ जॉय, संतोष पावया, उल्हास पावया म्हणून गेल्या त्या आयतारा दिसा आमी म्हणलें. आनी हांगा आयतारा मीस नासलेले ती मंगळारा दिसा हांगासर मिसाचें बलिदान आसता, त्या देखून आज आमी हांगासर पेटयली. संतोष पावया, उल्हास पावया. कित्या खातीर?
बरें बरें आयकोंक मेळटा खातीर, बरें जेवण आशिल्ल्या खातीर तितलें मात न्ही, सोमी जेजू ह्या संवसारी येवचो वेळ जालो त्या खातीर तुमची सडवण लागीं पावल्या. बंदेंत आसलेले तुमी सुटतेल्यात, बसयलेल्या गांवाक वेतल्यात अशें म्हणून जफानिया प्रवादीन सांगलेलीं गेल्या त्या आयताराचीं उतरां आतां आमी उडासाक हाडचीं आनी आयज सुवार्थेंत आमी जेजूची वंशावळ कशी आसा गे म्हणून पळोवची. आदारलेल्या सर सुकी आनी पातकांचो उडास काण देवा लागचें बगसाणें आतां आमी मागया आनी हो अद्वेंताचो काळ भोव अपुर्बायेन करसूंक जाय आशिल्ली कृपा ताचे तावन आमी जोडून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत केवण सदां सांकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातिकारात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा, मनशा कुळाच्या रसणारा आनी सडवणदारा तुज्या एकल्याच पुतान एके नित्यांकवारीचे कुशेंत मनशा सैम तुजी खोशी जाली. आमच्या मागण्यांत दयेन कान दी. आमचे मनशा सैम घेतलेलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देवसैमाची आमकां बगीदारां करूं. हें आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. जाकोबान आपल्या पुताक आपोवन म्हळें, संगाता मेळोवन येया आनी तुमकां फुडें कितें घडटलें म्हूण सांगता. जाकोबाच्या पुतानो, सांगाता मेळा आनी आयका. आमकां इस्रायेलाक तुमच्या बापायक. तूं जुदा तुजे भाव तुका वाकनतले. तुज्या दुस्मानाच्या गळ्याक तूं धरतलोय. तुजे भाव तुजे मुखार सरपडतले. जुदा एक शिवांचें पील. शिकारी मारून तूं फाटी आयलाय. म्हज्या पुता, पार्वत करून तो बसला एका शिवा बरी आनी एके शिवेने बरी. रायाळ दांडो जुदा तावन पयस वेसोना आनी ताच्या पांयां मदली पदवेची बतकेटी. ताचो एकलो अधिकार चलोवपी येसर आनी राष्ट्रां जातलीं ताका विधेय. देवाचें उतर हें. दिसांनी विस्तारतली
आनी संपूर्ण शांती बसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती बसतली. सर्वेस्परा रायाक तुझ्या न्यायनीत शिकोवन दी. राय कुंवर जावन असलेल्या ताका तुझे नितीवंतपण वांटून दी. तो न्यायनितीन तुझे परजेची मुनसुबी करतलो आनी तुझ्या दुर्बळ्यांक नीतकण दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती बसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. चंद्र सरास ताची शांती बाळतली. दर्याथान दर्या पर्यान न्हंयचे तडीथान भुमीचो खंयचो पर्यान चलतली ताची राजवटकी. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती बसतली. कित्याक उलो मारतेल्या गरिबांक आदार नातेल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दुर्गतीच्यांक आनी दुर्बळ्यांक तो दया दाखयतलो आनी निराधाऱ्यांचो तो जीव वांसयतलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती बसतली. Alleluia, 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 alleluia. महोन्नताचे जाणवाये सर संगती पदवेन पूण दयेन तूं मांडून हाडताय. ये आनी सताची वाट आमकां दाखय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राहम असो. अब्राहम इजाकाचो बापय, इजाक जाकोब असो आनी जाकोब जुदाचो आनी ताच्या बाबांचो बापय. जुदा पेरेसाचो आनी जेराचो बापय. तामार तांची आवय. पेरेस हेस्रोनाचो आनी हेस्रोन आरामाचो बापय. आराम आमिनादाबाचो आनी आमिनादाब नाहासोनाचो आनी नाहासोन सालमोनाचो बापय. सालमोन बोआजाचो बापय. राहाब ताची आवय. बोआज ओबेदाचो बापय. रूत ताची आवय. ओबेद यस्सेचो आनी यस्से दावीद रायाचो बापय. दावीद सलमांचो बापय. उरियाची बायल सलमांची आवय.
सलमांव रेहोबोमाचो आनी रेहोबोम अबियाचो आनी अबिया आसाचो बापय. आसा योसेफाताचो आनी योसेफात योरामाचो आनी योराम ओसियाचो बापय. ओसिया योतामाचो, योताम आकाजाचो, आकाज हिस्कियाचो बापय. हिस्किया मनासेचो, मनासे आमोसाचो आनी आमोस योसियाचो बापय. योसिया यकोनियाचो आनी ताच्या बाबांचो बापय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवांक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत यकोनिया शहालतियालाचो आनी शहालतियाल येरुबाबेलाचो बापय. येरुबाबेल अबियुदाचो, अबियुद एलियाकीमाचो आनी एलियाकीम आजोराचो बापय. आजोर सादोकाचो आनी सादोक आकीमाचो आनी आकीम एलियादाचो बापय. एलियूद एलियाजाराचो, एलियाजार मातानाचो आनी मातान जाकोबाचो बापय. जाकोब जुजेचो बापय. जुजेची पतेण मरी आनी मरियेतावन जल्मलो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. अशें सर्व मेजून अब्राहमातावन दावीद पर्यंत 14 तकल्यो, दाविदातावन बाबिलोनाचे बंदडे पर्यंत 14 तकल्यो आनी बाबिलोनाचे बंदडे तावन क्रिस्त पर्यंत 14 तकल्यो. देवाचे उत्तर वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आद्वेंताच्या काळार आतां आमी आसा. 2 हप्ते पाशार जाल्यात. सोम्या जेजूच्या येण्याक पयशिली तयारी आमी केल्या आनी ह्या पयशिल्या तयाऱ्यांत सोम्या जेजूचें येणें म्हज्या जिवितांत केदळां जातलें गे म्हणून समजून घेतलां. 2 आयतारांनी म्हज्या जिविताच्या निमाणे घडये सोमी जेजू येतलो वैभवान म्हाका आपोवन व्हरूंक. आनी हें म्हज्या जिवितांत सोम्याचें येणें. आनी सोम्याचें दुसरें येणें 2025 वर्सां आदीं तो ह्या संवसारी आयिल्लें तें घडीत नियाळचो वेळ. त्या देखून आमी मागणें करन ताच्या पयल्या येण्याक आतां तयारी करनच आसा. त्या देखून मिसाच्या वेळार महिमा देवाक गायन करनात आनी सद्या रितीन वेदीचेर फुलां आनी दवरिनासतना आमी सोम्या जेजूच्या येण्याक मागण्या द्वारे तयारी करता. कालच्या दिसा आमच्या फिरगजेंत वचपे फिरगजेंत आमी कुमसाराचो सक्रामेंत दवरलो, कित्याक आत्मीक रितीन सोम्याच्या येण्याक तयार करूंक. आनी ताच्या उपरांत आतां सुरू जाता कुसवार, लौकीक रितीची तयारी. कुसवार, किडयो, कोक्किसां, चाकल्यो, काराकड्डी, शेमिगे, नोमणे नोमणेचे कुसवार आमी करता. आनी करूंक सोमांग गुत्तनातल्यार चाकली करतना काराकड्डी भायर येता. हें हांवें पयलें केल्लें, तशें जाल्यार इल्ली मिस्टेक जाली म्हणटात, जस्टिफिकेशन दितात. कित्याक म्हळ्यार पयले फावटी करतना कळना, म्हळ्यार पीठ सोमा सुशेगाद उदक घाल्यार आनी काराकड्डी करतना शेमिगे जायना रावते ती. तशें दुसरें जाता. कितेंय जावं दी, तयारी गरजेची. तें गरजे जाल्यार तयारी जाय. सोम्याच्या येण्याक तयारी गरज, आत्मीक रितीन तयारी जाय, लौकीक तयारी जाय. आनी काराकड्ड्यो ते बरा करतना
आनीक जागृत आसाचे बरें गोत्त आसल्या मनशांक इकडे इसारीचे कन्सल्ट करीचे पीठ कशें मळचें कशें कितल्यांक लाडू करतना थोड्यांचे लाडू पुट्टात कितें लाडूचो समय येना ते म्हणटा लाडू करूंक कोत्ताय ताका आमच्या मालगड्यांक जाल्यार कोत्ता समा मोळ कितल्या वर्सां जावन आतां करून 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 सवय जाल्ले आतांच्या भुरग्यांक लाडू कर म्हळ्यार जायना नेंगे भुरगीं आज नात नाल्यार सारतो आहलो लाडू करून जातात की म्हणून म्हणजे तयाराय बरी केल्यार करी येता आतां सोमया जेजूच्या येण्याक भोव अपूर्वयाची तयाराय जावन आयच्या दिसा मातेवाचो वांजेलाचे पयलो अध्याय आमी वाचलो ताचो वांजेल आरंभ जाता जेजूच्या वंशावळी मुखांत चॅप्टर 1 वर्सेस 1 to 17 वंशावळ तर वंशावळ का आल्याक एक आमची नांवां का आल्याचे आनी तुका आल्या विशयच आसा म्हण थोडी चिंतात ताच्या बदला दुसरें खंयचें म्हणी आहलें जाल्यार तिकेशें बरें आयकोनचें आनी बराव आमची नांवां कोणाक उडास उरतात म्हणटात पूण बारीक करचें जावन आसा जेजूचे वंशावळ त्या देखून मातेव ती सुरू करता वंशावळीन ताचो पुस्तक सुरू करता दाखोवन दिवच्याक पोरन्या तस्तामेंतान दिल्लेल्यो विविध बसवण्यो नव्या तस्तामेंतान तो पूर्ण जाल्यो म्हणून पयलेंच ताका सांगचें त्या देखून तो पयलेंच वंशावळ दिता कित्याक दाविदाच्या कुळी येसो तो म्हणून पोरन्या तस्तामेंतान सांगलां बाबा तसो बापूय अब्राहम म्हण सांगलां थंय अब्राहमाक अडीचे हांगा दाविदाक अडीचे आनी अशें जुजे निमाणो आंकडो तांच्या त्या वंशावळीन 40 आनी 2 तकल्यो हांगासर कोणायकी तांच्या पणज्याच्या बापायचें नांव करता साय पूण आतां वयर घाला कोणी आलें पणज्याच्या बापायचें बापय आजो पणजो पणजाचो बापय कोता आगे कोणी म्हणी इतल्यान चवडा आसतलो इतलें कशें जाता तुमकां 42 तकल्यो पळया जेजूच्यो 42 जनरेशन्स सक्कडी दिल्यात कोणाक पणज्याचें नांव म्हणी कोत्ता एटलिस्ट आतां वयर घाला पळय पणजो म्हळ्यार आजाचो बापय कोताय एकल्याक म्हणी कोत्ताय पळय गोतू ना जाण मागीर बारी उणी जाली आमची वंशावळ आमी सोदून काडूंक गोतू ना फॅमिली ट्री आमचे आमी पुरो विसरता आजो म्हणसर गोत्ता आसता आज्याचे आमी खंय पळयलां आनी तशें जाल्ल्यान गोत्ता आसता पणजोचो गोत्तू ना जाल्यार ताच्याकी फाटी गोत्तू ना पूण जेजूची वंशावळ 40 आनी 2 तकल्यो हांगासर भोव अपूर्वयान दिल्यात आनी जेजूच्यो तकल्यो म्हणजे पयल्यांचे मनीस भाग्यवंत न्हय बारी उणे भाग्यवंत पळया कसले मनीस आसात पळया चरित्रा म्हणी वाचा हे देवा म्हज्या बऱ्यांकूळ चरित्रा सादे मनीस आसात ताच्या उपरांत राय आसात दावीद राय सोलोमोन राय आसात रायपण नतलेले आसात बरे आसात खोटे आसात थोड्यांचे अवय पळया हांगासर दिल्या एकली राहाब जंटायल प्रॉस्टिट्यूट पयल्या सुवातेर जुदे वच न्हय ती जेंतिलाची आनी एक प्रॉस्टिट्यूट म्हणजे व्यभिचारी स्त्री तसले लोक जेजूच्या वंशावळी भितर आसात तामार आनी एकली भाग्यवंत रुताचें नांव आसा ताका बायल मनशाचें नांव दिलां अशें विविध जाणांक दिलां तो दावीद राय इतलो व्हडलो राजपोट ताणें
कुशे प्रमाणे चलयलो ग्रेस्त राय ग्रेस्त काय हाडलेलो राय पूण ताची बूद कोत्ताय तुमकां उरियाच्या बायलेचे वयर दोळो पडलो उरियाच्या बायलेक उरियाक पाटया पयलो कशें म्हणी कर न्ही एका पाटया पोवच्या पयलें उरियाच्या बायलेक ताणें बरें करून यूज केलें उरियाची बायल गुरवार जाली आतां कालें करचें हाचो न्हवरो कितें जावन आसा एक सोजेर जावन आसा थंयसर झुजता ताका पाटया पयलो ये बेगी बेगी तुका इल्ली रजे दिता म्हणलो रजे दिता घरा वचून राव थोडो तेंप म्हणलो आपणाचें पाप लिपोवन काण घेवच्या खातीर ताणें उरियाक घरा धाडलें पूण उरिया वचोना हांव म्हज्या धनियाचो खरो सेवक सगळे थंयसर झुजताना हांवें वचोन घरा वचोन रावचें बरें न्हय रायाच्या त्या बागला कडेन मेटार थंयच रावलो वचोंक उत्तना अरे रे म्हजें प्लॅन फेल जालें आतां कालें करचें दुसरी खंयचीय वाट ना वो इतलो खलतो बळो हाका कालें करी आतां आं धाडलें परतून वच तरी मिलिटरीक वच परतून हाका मुखल्या लायनीचेर घाला खंय म्हळ्यार गुळे मारताले म्हळ्यार थंयसर पयलें ताणें मोराचें आनी तशेंच ताका व्हरून मुखार व्हरून घालो बिरमो तो कांय ट्रेनींग आनी उणातल्लें कोण ना सोमा पडलें तलवारेन काडलें ताचें दाविदाचें प्लॅन सक्सेसफूल जालें पळय येदो व्हडलो राय हाका असल्यार कांय 400-500 बायलो घाल्ल्यो खंय पूण जाल्यार दिश्ट पडली आनी एकल्याच्या बायलेचेर तसले मनीस जेजूच्या वंशावळींत आसात सोलोमोन राय भोव ताच्या काळार देव टेंपल जेरुसलेमाचें बांदिल्लें 140 वर्सां हाका लागल्यांत म्हणून पवित्र पुस्तकांत सांगलां ताच्या काळार बांदिल्लें ताच्या काळार ही क्रेस्तकाय आसली दोशी क्रेस्तकाय आनी तो आसले पैकी बुद्धवंत राय सोलोमोन वायज विजडमाक नांव वाडलेलो बुद्धवंतकायेक नांव वाडलेलो सामसांव बळवंत सलमांव बुद्धवंत म्हणटाले तसले मनीस ताच्या वंशावळींत आसात अशे नमणे नमणेचे मनीस जेजूच्या वंशावळींत आसात वंशावळ बारीक गरजेची कित्याक म्हळ्यार जुदेवांक ती अस्मिताय प्रेस्टीज तांकां प्रेस्टीज एक तांचें देव तेंपलो तांकां एकच देव तेंपलो सिनोगॉग मस्त आसले खंय तरबेती दिवचें आनी देवाच्या उतराचो विवर दिवचो ते पुरो सिनोगॉगां पूण देव तेंपलो एकच सगळ्या संवसारांत तें जेरुसलेमाचें ती तांची अस्मिताय आनी तांची वंशावळ तांची अस्मिताय जावन आसली आमकांय अस्मिताय आसा आमची वंशावळ सोदून काडल्यार कोणें सोदून काडची कोणाक जाय सायबा ते मरोन गेल्यात सिमिस्त्रींत आसात खंयच्या सिमिस्त्रींत तेंय गोत्तू ना खंयच्या सिमिस्त्रींत म्हणून गोत्तू ना थोडे जाण आसलें गोत्ता ताच्या पयलें गोत्ता कोणागे खंय आसात कितें आसात कांय गोत्तू ना थोड्या कडेन फोंड म्हणी बांदल्यार रिसर्च करूंक सुरू केलें जाल्यार कांय सोदून काडटीत ना जाल्यार तेंय ना आमकां गरज ना आमची वंशावळ आमकां गरज ना आसता आमसर जियोवचें इल्लें पियोवचें हात पांय सोड नेट्ट न्हिदचें बेस्ट क्रिस्मस आयलें दुकरा मास त्या दिसा रेडी मागीर गेले त्या वर्सा क्रिस्मस आमी खंय केल्लें कशें केल्लें तोच उडास नासलें वंशावळ कशी उडास उरची एका वर्सा आदी जाल्लेंच उडास उरना आमकां त्या देखून वंशावळीक आमी गमन दिवना थोडे वंशावळांनी करतात वंशावळ आमी हाची पळयली आमच्या फिरगेजींत मनादेक बाप देवादीन मनादेक बाप डेनिस मॉरस ताणें ताच्या कुटुंबाची वंशावळ केल्या हांवें सादारण सगळी वाचल्या तांची त्या देखून तांच्या कुटुंबाची कोण कितें पुरो गोत्ता म्हाका ती वाचूंक गी म्हाका कांय सुमार वेळ लागलो वो बाप्पू गी मावशे गी हें गी सोदून काडचें न्ही नाल्यार चुकल्यार मागीर फाटी मुखार जाता मस्त वेळ लागता कित्याक म्हळ्यार कनेक्शनां सोमात गी ना गी म्हण बरी करून केल्या ताणें त्या देखून तें केल्ल्या निमती वंशावळ आमकां कळटा आनी वंशावळ जावन आसा आमची अस्मिताय आनी आयच्या ह्या डिसेंबराच्या 17 तारीखेर सोम्या जेजूच्या येण्याक आमी तयार करचे इंटेन्सली
इंटेन्स प्रिपरेशन म्हणटा ताका. पयलींचें रिमोट प्रिपरेशन आनी आतांचें इंटेन्स प्रिपरेशन. कुडले तयारी करची आनी ती तयारी जेजूच्या वंशावळी मुखांतर आरंभ जाता. मेस्सिया जुदेवांत मस्सिया दावीद कुळयेंतावन आयिल्लो म्हण दाखोवच्या की ही वंशावळ आमकां गरजेची जावन आसा. कितेंय जावं वंशावळीन पळयतना बरे खोटे, ग्रेस्त दुबळे, सद्या वर्गाचे, पातकी, जुदे पातकी, जेंतील अशें हरी एक लय आसा. आमच्या कुटुंबांत तशेंच थोडे बरे आसात, थोडे बरे नात. आमकां खाली 2-3 तकल्यो मात गोत्त आसतल्यो, पूण ताच्या पयलीं फाटीं गेले जाल्यार तशेंच आसलें. कले मनीस आसले कोण ना. लढाई करचे आशिल्ले जावंक पुरो, हरामी आशिल्ले जावंक पुरो, मोगाचे आसले जावंक पुरो, सादे आसले जावंक पुरो, कोटे आसले जावंक पुरो, सगळी आसले. ब्लॅक शीप म्हणटात, काळो बकरो ब्लॅक शीप तशें आसले आसात. पूण ते आमकां गरज ना. पूण कितें म्हळ्यार आमकां गरज कितें म्हळ्यार आमची अस्मिताय जावन आमची वंशावळ कशी आसा म्हणून आमी पळोवचें. आनी जेजूच्या वंशावळींत आमकां स्थान आसा म्हणून पाती येवचें. कित्याक म्हळ्यार ताच्या वंशावळींत ती बरे आनी खोटे आसले, आमच्यान ती आसतले. खंय म्हणी कनेक्शनां लागीं गेल्यार आमी थंय म्हणसर वचून पावी येता. आमी जुदेव न्ही, पूण जाल्यार अखेरीक वचून पावतना आदां ख्रिश्चन पावतना कांय एकच पाळातावन आयिल्ल्या उंगी म्हणून आमकां समजता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूची वंशावळ समजल्ल्या उपरांत आमी आतां कितें करचें? आज आमकां संदेश कितें म्हळ्यार आमच्या कुटुंबाच्या व्यक्तीं कडेन आमी संबंद दवरूंक सुरू करचें. संबंद मस्त जाणांक आतां गेला. पयलें बारी संबंद आबागेराचे व्हडले मायरेचे बारी खुशी आहले. आबागेर व्हडले मायरेचे म्हणून. आतां फ्लॅटां आसतना आबागेर वचूंक टायम काय व्हडले माय. आतां मोबायल बी मोबायला भितर आसता. मोबायलाच्या भितर थंयच पळोवचें. फोटो धाडल्यार जालें. व्हडली माय मोबायला भितर सगळी मोबायलांतच चलता. वचोन उलोवचें पळोवचें पुरा गेलां. देखून जेजूची वंशावळ पळयल्ल्या उपरांत आमची वंशावळ कशी आसा म्हूण सोदून काडी येता. आमचे मालगडे थोडे आहात, तांच्या लागीं विचारल्यार तुजो बाबू कोण, तुजो आजो कोण म्हणटा हातान आमकां 4 तकल्यो 5 तकल्यो म्हणी कळटात. ते देखून हांगा आयिल्ल्यानी आज एक प्रयत्न करचें वंशावळ इल्लीश्या मट्टाक सोदून काडूंक. आनी खंय बरयल्ली लेखनां या आनी खंयचें आसा जाल्यार मलगड्यांचें तातूंत थोडी मेळटात. पोट्यांनी परत चड मेळचें नात. कित्याक म्हळ्यार पोट्यांनी पयले नातल्ले पळय, त्या देखून आसल्ल्यांनी इल्लेशें प्रयत्न करचें. आनी अशें बोवापुरबायची आवय बापाय आमकां दिल्ल्या खातीर, मार्गदर्शन ताणें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी धन्यदेवाक अर्गां दिवन हे बोडीचें क्रिस्मसाचें फेस्त गद्दळयेन आनी अपुरबायेन करूंक प्रयत्न करया. आमेन. घेवूंडो सोम्या घेवाय काळसा आमची मोना संगी म्हाका आमी तुजी भुरगीं घेवूंडो सोम्या घेवाय तुझे संगी आज बेटय तांकांनीक पोवीन तो वावुंडो वायनाची कास चिनी आमची करूंक पोवीन सापुसवाड आमचो सोम्या कानी घेवली घेवूंडो सोम्या घेवाय काळसा आमची मोना संगी म्हाका आमी तुजी भुरगीं घेवूंडो
सोम्या केवा. म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांत बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या रिक्या पयस बिचा दबा सर्वस्व सर्वेस्परा मोगाळ बापा, तुजे सभेची ही देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या श्रेष्ठ बलिदानांत तूं दिताय त्या सर्गींच्या खाणा पिवणा वरवीं नवी गटाय आमकां मेळ्ळो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरांवरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवांवन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, दळबारांचो सर्वेस्वर तो. सर्गांनी संसार बोला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बबडतसो गुट परगटुया. सोम्याची सूत तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पाव आम्ही पत्करता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आते पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळे बापा आणि सगळे येसाचे वर्ग बरोबर तिका पृथ्वी मोगात वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन चुवाव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी माई मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपौद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्तान आपल्या आपोस्तलांक शिकयिल्लें अपूर्वचे मागणें आतां आमी सांगता. म्हणया, आमच्या बापा, तुझे नाम पवित्र, तुझे राज मुखार येवं, तुझी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मागस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमची सडवण करच्याक येवचो आसलो जेजू क्रिस्त जाच्या येण्याक आतां आमी तयाराय करनासाव. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुभागी. सम्या ते म्हजे भितूंतले भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu tu khơi tại Yitung đi tung tu chi sơ sai. Jesu tu khơi tại Yitung đi tung tu chi sơ sai. Mucha say va yêu tu mô Tuka rekta tuja enya atmo muso nirantari rakta sukaticha betabari jiwo rako asa. तुझे दिशगान देखच्याक सोम्या तुझी सकद महिमा. जेजू जेजू तू खंय येताय येतो दितो तुझी ससाय. जेजू जेजू तू खंय येताय जीवा रासळ अदे तुझो हांव मोग करता. वोंटार म्हज्या स्तुती तुजी सदांनी हांव गायता. जालोय सोम्या मुसो आदार तुझे दुल्लस्ता. उजव्या हातान धरलाय म्हाका सावळे तुझ्या रावता. जेजू जेजू तू खंय येताय येतो दितो तुझी ससाय. जेजू जेजू तू खंय येताय येतो दितो तुझी ससाय. प्रार्थोया. मोगळा बापा तुज्या घरांत एकठांय जावन आनी तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन तुजे कणवळाय आमी चाकोंक पावल्या. आमचे सरवणेची दबाजेक परब लागीं आसा. फावो ते भक्तीन ती परब संभ्रमूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सरपोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मिसाचें बलिदान संपलें. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान ताच्या जल्माचे परबेक तयाराय करूंक
हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. सारख्या बोऱ्या दोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. मागे सुवाव पावलुल्या वंदिता सर्वोक्तीन तुका. क्रिस्ता सारख्या बोऱ्या दोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. दैविकाकूळ आमकां उगडली सडबोणीची महिमा शिकयली. कुर्सा सोगूट जियेव जिविता इना तुझ्या दिली व्हड मेलपां. वयवोन सुवाव पावल दुसऱ्या वंदितांव सर्वोक्तीन तुका. सारख्या बोऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. सर्गीच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समको ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र युकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जिवंक. तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सारतावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले बरी आमी पाळूं एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. ह्या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू ह्या पुंतळाक आमी आयल्या जायते अर्गां उले घेवन जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां. देखून ह्या महान संता खातीर देवाक आमी अर्गां दिता आसतना ताचे मुखांत्र जाल्लें तें बरेंपण नियाळन देवाक आमी अर्गां दिवया. दुवेक काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, नातीक बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, परगांवांत बऱ्या रितीन वचोन पावुल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक अर्गां, दुबईंत काम फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, ILTC पास जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, हात गूण जाल्ल्या खातीर, बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर, कोर्टींत आसलो जागो इत्यार्थ जावन जाल्ल्या खातीर आनी बरो जागो वस्तेक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. ह्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींच्या अर्गां उल्या सांगाता आमचेय अर्गां उलय मौनपणी देवाक आमी समर्पून दिया. भो काकुळदार बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या बिनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा वासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळता आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुताचे जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवो आसता. ताचे बरी बगेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सांजुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या विनंती कर. हे बगेवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्रत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवोवंक आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं
आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन सबार गरजो घेवन ह्या पून तळाक आमी आयल्या. सबार जाणांनी तांची देसावां जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळान समर्पून दिल्यांत त्या इराद्या खातीर आमी मागता आसतना आमचे इरादे जुवांव पावल दुसऱ्याक आमी समर्पून दिवया. एका चलयाक दुबईंत बरें काम मेळोवंक, काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक, विजिटींग विजाचेर दुबय पावुल्ल्या चलयेक बरें काम, इंटरव्यू बऱ्या तरान जावंक, घरांत समाधान रास करूंक, जाग्याचे रेकॉर्ड बेगीनच जावच्याक, दुयेक बरी सैरीक मेळोवंक, पुताक बरी सैरीक मेळोवंक दोगां जाणांनी मागलां. एका जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक, पुताचे भायर पडुल्ले ग्लास मेळोवंक, पुतांनी वायट संवयांत धांवन पयस रावंक, शगुणांनी जियोंक, एका चलयेची CA एग्जाम क्लियर जावंक, पुताक बरी सैरीक तशेंच बरें काम मेळोवंक दोगां जाणांनी मागलां. घरांत सांद्यांक शांती समाधान मेळोवंक, भुरग्यान सुडाळ्यान उलोवंक, एका बाळशाची एलर्जी गूण जावंक, एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक, पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक, पिडेस्तांक बरी भलायकी, एका कुटुंबान मोगान जियोवंक, गोवान कामांत प्रमोशन मेळोवंक, बरें काम, पुतान कामाक वचोवंक, तशेंच नकारात्मक चिंतपां धांवन पयस रावंक, जाग्याच्या व्यापारांत जैत मेळोवंक, युनियन बँकाक बरयल्ल्या परिक्षेन पास जावन काम मेळोवंक, एकल्याच्या वाहनाक बरें भाडें मेळोवंक, पुताची दिश्ट सारकी जावंक, पुतान बुदवंतकायेन काम करूंक, लोन पास जावन फीज बांदूंक आदार जावच्याक दोगां जाणांनी, एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळोवंक, पुताक डिप्रेशनांत हांव सुटका मेळोवंक, भायर दिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळोवंक, वाटेचे समस्या इत्यार्थ जावंक, एकल्याक बरो जिणये सांगाती मेळोवंक, कोर्ट केस बेगीनच इत्यार्थ जावंक, परगांवान काम करच्या एका भावाक वेळार सांबाळ मेळोवंक, ताचें काम बऱ्या रितीन जावच्याक, एका स्त्रियेची गोमटीची आनी पांयांची दूख गूण जावंक, न्हवऱ्याक बरी भलायकी, दुयेक बरें काम, दुयेची एलर्जी गूण जावंक, दुयेच्या न्हवऱ्यान आमाल पियोणें सांडूंक, लागींच एक घर जागो मेळोवंक, मातयाची कोरोज उणी जावंक, एका व्यक्तीच्या आर्टाचे रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक मागलां. मौनपणी आमच्या इराद्यां खातीर जुवांव पावल दुसऱ्याची मजत आमी मागया. तूं आमकां भाव येवकरिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्ता सगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणूंक आमकां पावस जावं. आमेन. सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां दाळणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सुदेव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सदां सर्वता. आमेन. सुमयाचे नावी आमचो आधार आनी रचला सर्गानी संसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सभे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भवार्थांत येवंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा ताचे देखीन सांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदां काल तुमचेर देवो मोगाच्यानो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत तशेंच आराधनांत वांटेली जाल्ल्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आयचे संभ्रामीक मिसाचें बलिदान भेटोवन क्रिस्त येण्याच्या काळाक बरी तयाराय करूंक जोगतो संदेश दिल्ले मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्हो आमच्या पून शेताचे रेक्टार तांचो म्हज्या नांवान आनी तुमच्या नांवान हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानांत सहभागी केल्ले याजाक मानादीक बाब मार्क कुवेल्यो तांचोय हांव उपकार बावडटां आज आमकां जेवण वदाक सून दिलां विल्फ्रेड शाराल डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा मुर्दोम दिवन आमकां आदार दिलां ॲग्नेस डिसोजा पोंपय पयलो वाडो जेन डिसोजा जल्मा दिसाच्या संदर्भार बागी जल्मा दीस पोंपय पयलो वाडो एलिजा सेरावो पोंपय पयलो वाडो पिलोमिना रोड्रिगास पेर्मुदे जूड पॉल मुंबई ॲलन फेर्नांडीस मुंबई विनीता लेस्ली वेगस नित्या दारवाडो बेबी जेस्चर पेरीस पयलो जल्मा दिवस नित्या दारवाडो बागी जल्मा दीस ताका मागता मारिया कुटिन्हो पवित्र काळजावाडो सेवरीन कॅस्टलिनो नित्या दारवाडो ग्रेसी कार्डोजा सान लॉरेन्स पयलो वाडो जेरोम सिक्वेरा जल्मा दीस सान तोनवाडो बागी जल्मा दीस ताका वीणा डिसोजा गुरपूर लेस्टन डिसोजा जल्मा दीस आचरण करता आसतना सान थॉमास वाडो बागी जल्मा दिवस ताका मागता मुर्दोम दिवन आदार दिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं देवाची मिसनार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता सर्गींच्या मोगाळ बापा आदवेंताच्या तिसऱ्या हप्त्यांत सुमया जेजूच्या येण्याक तयाराय करूंक आमकां तुवें अवकाश दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता ह्या देव तेंपलाक हांगासर येवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता जेजूची वंशावळ आमकां कळीत केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमच्या वंशावळीक महत्व दिवंक उलो दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी आतां आत्मीक तयाराय आमी केली कुमसार कालच आमी जाल्या आनी जेवणाचो वेळ लागीं आयला 12:30 उतरल्यांत सारको वेळ जावन आसा त्या देखून ह्या वेळार तूं आमच्या सांगाता राव आमी बरें जेवण जेवंक दादोशी मापान जेवंक आमकां बरी भूक दी आनी उर्बा दी भूक दिल्यार मात पावना तुवें खाली उर्बाय दिजे ना तर जाल्यार आमी इल्लें उडयता इल्लें सोडता हें नाका तें नाका म्हणटा वाडिल्लें पुरा जेवंक अशें खाण वेस्ट करनासतना आमी तें बरें करन सेवंक जाय आशिल्ली मजत तूं आमकां दी आनी आमच्या ह्या जेवणाचेर तुजें भरपूर आशिर्वादां घाल आनी तें जेवण जेवच्या आमचेरय तुजें आशिर्वाद घालता आसतना हें जेवण दान जावन दिलां विल्फ्रेड शरल तांच्या कुटुंबाच्यांनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वादां घालता आसतना
तांच्या घरांत कितें जेवणाक तत्वार पडनासतना तांकां तूं राख आनी सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो हांगासर असलेल्या सुमेस्तांचेर आनी हांगासर असलेल्या ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालो दुसरो सांतू आधुनीक काळांतलो तरणाट्या तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो तरणाट्या तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो Goli pobesa beso Krista dal bugdong bulo dillo Eucharistan so moksikailo Bagtum bagewat marieso Sis goli pobesa beso Krista dal bugdong bulo dillo Eucharistan so moksikailo Bagtum bagewat marieso Bagewat suba paudusro Santu adunik kaळांतलो तरणाट्या तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो तरणाट्या तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो मोगाळ बुता सोवे ओंकार मरिया आशीर्वाद दिवा आमकां भगवान जोम पावल दुसऱ्या भगवान क्रिस्ताचे करवेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन